एका निवृत्त IPS अधिकाऱ्यान केल्ल्या विधानाक लागून आयज आपूण कितें उलयल्लो तें खरें म्हूण सिद्ध जालां अशें विजय सरदेसाय हांणी म्हळां. पुलीस फोर्साचेर दबाव आसपाक फावना. पुलीस यंत्रणेन स्वतंत्रपणान काम करपाक जाय. ज्यो गजाली उत्तर गोंयच्या दर्यादेग भागांत दिसतात त्यो दक्षिण दर्यादेग भागांत येवपाक वेळ लागचो ना म्हूण सरदेसाय हांणी म्हळां. RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. पेपराचेर रिटायर्ड IPS ऑफिसरान स्टेटमेंट दिला की गोवा इज इन्वॉल्व इन सेक्स ट्रॅफिकिंग. हांवें असेंब्लीन एक चार्ज केल्लो की ह्युमन ट्रॅफिकिंग एंगल गोंयांक एक सिनियर एक इंटरनॅशनल पावर भायल्या देशांचो थंयचो कॉन्सूल जनरल म्हाका एकदां मेळिल्लो आनी तांणी म्हाका सांगिल्लें की गोंय एक हब ह्युमन ट्रॅफिकिंगाचें म्हणून लोक भायल्यो एजन्सीज इन्व्हेस्टिगेट करतात. हाजेर हांवें स्पश्टीकरण मुखेलमंत्र्या कडेन मागिल्लें. मुखेलमंत्र्यान सांगलें की आमी केसी रजिस्टर केला आनी अशें कांय ना. आज म्हाका दिसता जे रिटायर्ड IPS ऑफिसराचें तोंड उगडें जालां तें उगडें जावन हांव जें कितें म्हणटालो तें म्हाका दिसता विंडिकेट जाल्लें. विंडिकेट म्हळ्यार हांव जें उलयतालो तें खरें अशें सिद्ध जाल्लें. गोंयांक सिरियसली ह्युमन ट्रॅफिकिंग एंगलान सेंट्रल एजन्सीज आनी इंटरनॅशनल एजन्सीज पळयतात हें आज सिद्ध जाल्लें. आनी सरकारान जें दुयेंस जालां तें दुयेंस नाच तें म्हळ्यार एक्सेप्टूच करप ना हें म्हाका दिसता पिशेपण जातलें. वन हॅज टू इन्व्हेस्टिगेट द कॉज ऑफ दीस एंड सी दॅट दीस इश्यूज आर सॉल्व. हाजे खातीर पुलीस फोर्स इंडिपेंडंटली काम करपाक जाय. पुलीस फोर्साचेर दबाव आसूंक जायना आनी ज्यो वस्तू नॉर्थ गोवा कोस्ट लायनान दिसता त्यो जर तश्योच उरल्यो जाल्यार हें दुयेंस हें नॉर्थ गोवाक लागना हें सावथ गोवान येवपाक टायम लागचो ना आनी गोंयची तरूण पिळगेक हें घातक आसता.